श्रावण महिना हे आपल्या 12 महिन्यापैकी एक तो व्रत वल्कल्ले आणि जास्तीच आपल्या सण पर्वणी घेऊन येतात. आणि आम्ही जास्त शेतकरी लोक जे असल्या कारणास्तव सगळी आमची शेताची कामं पूर्ण जातात. आणि त्या टायमाक आम्ही आमच्या ऋषीमुनीने सांगला की तुम्ही ह्या महिन्यात चातुर्मास भेटता. चातुर्मास सुरू असलेल्या कारणास्तव या महिन्यात तुम्ही जास्त श्रवण करा. श्रवण केजो करपाचो आणि ऍक्च्युअली मिनिंग श्रवण म्हणजे श्रावण असे म्हणजे नाव दवरलं तेका. श्रवण करा म्हणजे तुम्ही ऐका. किती ऐका? देवाविषयी, भक्तीविषयी, चांगले सत्पुरुषावी चरित्र त्यांचे ऐका. श्री राम व आदर्श पुरुष गेला. हे फक्त श्रावण महिन्यात चढ ऐकपाक जाय का इफेक्ट किती पडटा? श्रावण महिन्यात काय सगळे निसर्ग जो असा रम्य तो निसर्ग फुलता. जसं आपलं चैत्र महिना लागला काय ना, त्या चैत्र महिन्यात ही सृष्टीचेर आपोआपल्यान खूप हे कितें असं गरमी असता. पण आपल्या सृष्टीन कितें केलं, फुटे तरुवर उष्ण काळ मासी जीवन तयाशी कोण घाले. त्यांना सगळे तरुवर म्हणजे वयली झाडां आहा ती टवटवीत जाता, पाली फुटता. आणि त्यानंतर हे फुडें हो वैशाख लागलो. मागीर आतां वैशाख लागलो पण आता आषाढा नंतर तेन्ना आमची सगळी कामां सोंपलेली असता. कसली शेताची बाकीची. तेन्ना लोक आमी खूप घरान आसले. आतां आमची कितें विज्ञान वाडल्या कारणास्तव तेन्ना आतां सगळीच कामां सदीच चालू आहा. पण आमच्या ऋषीमुनींनी तुमची भक्कम यश्टी जावप, भक्कम तुमकां पावर मेळप. पावर मेळपा खातीर कितें तरी आपण तेन्ना करूंक जाय न्हू. पावर ओगीच मेळना न्हू. जनरेटर स्टार्ट केल्या नंतर पावर जाता न्हू. आमकां आमच्या स्वामीन सांगला की देव हेचो मिनींग आमकां सांगला. देवाक आमी इंग्लिशीन कितें म्हणटा? गॉड म्हणटा. G-O आणि D हो सगळे काम करता. G म्हणजे कितें? जनरेटर. O म्हणजे कितें? ऑपरेटर. आणि D म्हणजे डिस्ट्रॉय. शेवटी ह्या मिनिंगांसून हे त्यांना ऐकल्यानंतर तुझी जागृती जाता. आणि ह्या महिन्यात आमची सगळी माता भगिनी आम्ही तुम्ही सगळे लोक कितें आहा, निसर्ग थंड असल्या कारणास्तव खाणे पिणे मी तेचेर कंट्रोल आसूंक जाय. ते कित्या खातीर आसपाक जाय एक्चुअली कंट्रोल? हय, कंट्रोल कित्याक आसूं तेन्ना सगळे निसर्ग शांत. तेन्ना खाल्लेले तुका पचूं शकना. सगळे हितून थंड न्हू सगळे. आणि तूं सगळे खाल्लेले पचना. म्हणून तुम्ही कितें करा, जास्तीत जास्त व्रत करा. आणि तुमची पळय आहा की ह्या जेवण मी कमी करा. सकाळचे जेवू नाकात, 2 पारचे जेया एकूच. आणि तेन्ना तुजो सगळी पळय जी भायर ईश्वरान केल्ली निर्मिती आहा भितर तुजी ती बरी उरता ताजी. तूं अशक्त जायना. 2 पारचे भरपूर जे, सांजचे तुका जायला जे, पूण हे व्रत कर. आणि तेन्ना कितें गरिबी आतां हे व्रत केन्ना सुरवात केली उपाशी रावपाची की तेन्ना मनशा कडेन जास्त तेका खावपाक घेवपाक मेळनासलें. एक सकाळचो टायम ताणी उपाशी गेल्यार 2 पार तेका भरपूर मेळा. अशी तेन्नाची गोश्ट आसली. पण आतां सायन्सा प्रमाणे हे निसर्ग थंड असल्या कारणास्तव हवामान सगळें थंड असल्या कारणास्तव मनशाक जिरवण जायना भाव. जिरवण जायना म्हणून तुम्ही सादे पदार्थ खाया. जे पचता तशें. हय हय हय, सादे पदार्थ खाय. अगडम बगडम ते खावं नाकात म्हणटा ते. पचता तेच खाया. बरें खाया म्हणजे तुमचें आरोग्य बरें आसूं न्ही. आणि तितून कितें करा, भक्ती मार्ग म्हणून अशें देवाचें कितें वाचन करा. हे सगळे 4-5 बसा तेचेर संवाद करा. आतां तुमी कशें करतात, हे कशें ती केल्या नंतर कितें मेळटा, हय संवाद करा. संवादान तो कर. आणि संवाद ना थंय वाद जाता. स पुसले आतां नी म्हटलें पुसली जाल्यार यम येता. आणि स पुसले जाल्यार वाद जाता. बरोबर. पूण प्रेमान एकामेका कडेन जिव्हाळ्याच्या प्रेमान संवाद करा. आणि संवाद एक्चुअली कसल्या गोष्टींचो करपाचो? कित्याक थोडे जाण एक नकारात्मक गोष्टींचो संवाद करतात. कारण म्हणल्यार हांगा हेंगे ते जाले, तेंगे ते जाले. सो एक्चुअली संवाद कसल्या गोष्टींचो आसपाक जाय? सगळ्या गोष्टीचो चांगली. हे केल्या नंतर मनशाक कितें घडोवंक शकता. आतां आमी बरोबर लक्ष लावन
बरी कसली तर आमी एक हे केलो एक्सपेरिमेंट केलो. त्या एक्सपेरिमेंटान कितें जातलें की सगळ्यो गोश्टी काय तुका खबर नासता, त्यो दुसऱ्या कडसून घेवंक जायो. मागीर तुका जालें तुजें लक्ष लागता, आपुणूय करून पळोवया. तूं तितून लक्षात पळयल्यार तूं सक्सेसफूल जाताय. बरोबर. आतां दुसऱ्या कडेन संवाद करतना अशें तुमी म्हणा, आतां आमचेर जें संकट येता आनी आमी कितें खूब देवाचें करता. एक अहें कितें हांव देवाचें खूब हें करता, आराधना करता, पळय हें करता, आनी तरी संकट. तेन्ना ते तुका लोक सांगता श्रीराम देवाचें करिनासलो, करतालो. पूण तेची येदी कित्याक काडली संकटां? तेका 14 वर्सां वनवास पावलो. तेन्ना ते सांगता तुजें एका देव देवाचें चुकना. तूं देव म्हणून किर्ती कहो उरतलो तर त्या हितून तुका देव केन्नाच मारूं शकना. देवाक तारी देव तारी त्याला कोण मारी. देवाचेर तूं हरिवार धरून तर तूं काम करशी, केन्नाच तूं अनसक्सेसफूल जावचो ना. सक्सेसफूल हरिवार विश्वास धरूंक जावा. बरोबर. आनी एक म्हाका विचारपाक जाता की श्रावण म्हयन्यांत आमी भगवान शिवशंकराक चड प्राधान्य दितात. सो कित्या खातीर ते अशें आसतात? कारण आपल्या भारत देशात ही शिवप्रभूची प्रथा पावन झाली या पंथा. जिकडे तिकडे वचे तर 12 ज्योतिर्लिंग आहा. हय. आणि 12 ज्योतिर्लिंग असले की त्याच्या पुढे कोटील आणि ज्योतिर्लिंगा मुख्य ही 12. तूं हिमालयाक चल, ती सायडीक केदारेश्वर, दुसरं त्या सुंदर, आणि इकडे सकल सकल भीमेश्वर, मल्लिकार्जुन वगैरे वगैरे वगैरे. आणि रामेश्वराक पासून तर गेलं तर शिवलिंगूच, रामेश्वर ते शिवलिंगूच. अशी ही लिंग आहा, ही प्रथा. कारण ताका एक अध्यात्म आहा. हे देहाचेर सगळे तूं हांव शिवप्रभूचो वंश, आमी सगळे. जशे शिवप्रभून जिची ख्याती आहा तशी आमची ख्याती आहा, पण आमकां ती खबर ना. पण आमचे स्वामी सांगता सगळे अशें आसा. पूण ही सगळ्यांक पावन केल्ले शिव नांव तर घे, तो सगळ्याचो उद्धार जाता. पण एक्चुअली श्रावण म्हयन्यान चड कित्याक दिलें वता प्राधान्य? हय, श्रावण म्हयनो हो असो आहा की तेन्ना आमी पयलीं सांगलें की तेन्ना आमची कामां कमी आसता. आणि तेन्ना आमकां हे सगळे आहारा विशयी सगळे आमचे तुमी पूर्ण 1 म्हयनो शाकाहारी रावा. एक्चुअली शाकाहारी कित्याक रावपाक जाय? शाकाहारी ह्याच कारण आसा. शाकाहारी रावले नंतर तुझे आरोग्य बरें उरता. त्या दिसाची पळय तुजी खळबळ कितें आसता ती वयता तुजी, आणि तुजे विचार बरे येता. आहारो आमच्या हितून बरयल्ले आहा संस्कृतीन, आहारो तत्वशुद्धी. आहार तुजो बरो जालो तेन्ना तुजें तत्व शुद्ध जाता. तत्वशुद्धी तुजे विचार शुद्धी, विचार बरे जाता. बरोबर. आणि विचार शुद्धी ध्रुवाकृती. म्हणजे ध्रुवाकृती म्हणजे देव ध्रुव जसो अढळपाक पळय आहा, अशें मानलेलो आहा. त्यानंतर थंय तूं पावताय. इथून जिवंत आसतना मागीर वयता तें खरें न्हू. ह्याच जन्मी आणि ह्याच डोळा भोगावा तो सर्व मुक्तीचा सुख सोहळा. मागीर ते ना. म्हणजे स्वामी सांगला मागीर कांयच ना. मागीर तूं खंय आसतलें कितें आसतलें तुजे करणे प्रमाणे तुका मागीर तसो जन्म मेळटा. आतां तूं देवाच्या नांवाक विदूंक कोणी सांगल्या नंतर मागीर तूं गाडव जातलो, बैल जातलो असो. कारण गाडव जन्म काय जायना न्हू. अशी तेची उदाहरणय दिल्ली आहा. श्रावण म्हयन्यान सोमाराक चड प्राधान्य दिले वयतात. खूब सोमाराक बाकीच्या दिसा पेक्षा सोमाराक चड दिले वयता प्राधान्य. सोमार आनी म्हाका दिसता बेरेस्ताराक श्रावण म्हयन्यान. सो हे दोनूच दीस अशे कित्या खातीर? आतां हे कितें आमचे मानपाचेर आहा. मानपाचेर. तूं मानला म्हाजो हांव शिवभक्त, हांव सोमाराचा सामको निश्ठ रावतलो, एकूच हे करतलो. चड दत्त भक्त आहा भगवान दत्तात्रेयाचे, तो दत्त गुरवार सगळे मानणाऱ्याचेर आहा. आनी काय तसो व्हडलो आनी धाकटो हो कोण ना. ओके. ना एकले म्हणटात की सोमार एक्चुअली कडक असतात, सोमार श्रावण म्हयना अशें म्हटलें वता. हे सगळे मान्याचेर आहा. हे सगळे एकूच भगवंतान केल्ले आहा. कोणी तुजी श्रद्धा. हांव गणपती म्हणटा आदी त्या टायमान कितें आसलें, हांव कट्टर सामको म्हाजो हेचो विठ्ठलाचो भक्त. हांव महादेवाक पळोवचो ना. तुम्ही एक नरहरी सोनार म्हणून जावन गेल्लो आहा, तुम्ही ऐकला न्हू. तो शंकराचो भक्त. म्हणजे एकदा त्या गांवांत कितें जालें, पंढरपुराक, आनी हो भयंकर अत्यंत कुशल कारागीर इतकी एक सावकार आसलो. तिणी सावकारान एक आंगवण केल्ली
हांव म्हाजें काम जालें जाल्यार विठोबाक हांव कोण सोन्याचो पट्टो घालतलो भांगराचो तो घालतलो असलो तेन्ना तो कोण करतलो नरहरी गेलो नरहरी गेलो बसले उठले जाले तर म्हाका म्हणलेलो कितें आहा की म्हाका एक पट्टो करूंक जावो हय करता म्हणलो तूं जोक हाडून दी जोक हाडून दिले ताणें गेलो आनी तो गेलो दिसूच जोक बरें काडला रे देवाची कृती न्हू ती थंय तर हो जाल्यार म्हजो पट्टो जालो लागना येयलो आतां आनी कशें कितें अशें जालें कितकोसो आनी वाडयलो तर सचो तो वाडयलो जवळचो पट्टो व्हडलो व्हडलो अरे बाबा म्हणलो म्हाजी ही हौस पूर्ण करे म्हाजो नवस तर तूं यो आपूण विठोबाचो भक्त न्हू आपूण महादेवाचो हांव पूण विठोबाक केन्नाच पळोवचो ना म्हाजो जावचो ना तर आतां मागीर तेणें उपाय काडलो कितें करता व्हरता आपूण तुका व्हरताचो विठोबाक पळोवं नाकाय आपूण तुका कितें करता देवा कडेन वता ते दोळे बांदता तूच काड तेचे कमरेचे जोक जालो हेणी कमरेचे जोक काडटा काडटा एका सर्प कहो लागलो रे बाबा असो गो महादेव आनी काड पटकन करून हे काडी अरे विठोबा दिसू एका आनी पुन्हा धापले जाल्यार महादेव दिसू एका म्हणजे हे कितें जालें देवाची अनंत रुपां अनंत तोच एकूच देव ही रुपां तेणी घेतल्या सगळी बरोबर अनंत रुपां आनी तेका खऱ्या अर्थाने तो सांगणारो पळय आहा तो एक म्हणून महानच तेका येला तो आनी एका थंय सामको तेका प्रगती पटली की हो देव उगडल्या नंतर मागीर तेका दोनी रुपां दिसली आपूण एकूच तुजो सगुण म्हणो की निर्गुण रे निर्गुण आनी सगुण एक बरोबर ब्रह्म आनी एकशें म्हाका एक विचारपाक जाय एक आमच्या हिंदू धर्मा मदीं एक जातीवादीचेर चड हे जाता म्हटल्यार हिंदू मदींच की बाबा तुजी जाती आनी म्हाजी जाती अशें आमी म्हणटा की देव एकूच पण जातीवादीन खूब आजुनूय हे केलें सो तुमचें कितें म्हणणें आहा हेजेर कितें आहा न्हू हे आमचे राजकारणी लोक हे आमचे व्हडले शिकले स्वार्थी लोक त्या स्वार्थी लोकांनी आपले साधूंक जाय म्हणून ह्यो जाती कश्यो केल्या आमची जगान जाती दोनूच आहा भाऊ खंयच्यो खंयच्यो एक स्त्री आनी एक पुरुष हे वर्ण हेंच्यांनी केल्या मार्तंड हे कोण म्हण हे जाले पळय भट लोक हे भयंकर तेंच्यांनी केल्या हे सगळ्यांत रक्त आमच्या सगळ्यांचे एकूच न्हू आता तो एक मार मेळ्ळो त्याचे 5 रक्त आहा एकूच खाता एकूच अन्न आमी पूण त्या खातीर हे सत्पुरुशा कडेन गेल्या काय नंतर ते तुका मार्गदर्शन करता आनी ह्या जातीचे वाजार कोण भंडारी कोण आपली वैश्य कोण सुतार कोण चांबार कोण भट बामण यांच्यांनी पाडला तो इथे आहे सर्वांशी अधिकार या इथून कलियुगी उद्धार हरीचा आम्ही आता भंडारी लोक तो जन्माक येणारे म्हणून सगळे शूद्र जन्मना जायती शूद्र हा संस्कारे द्विज उच्यते जन्माक येयले कोणागे भटागेर यो नाल्यार तो वैश्यागेर यो शूद्र जेन्ना तेचे संस्कार जाता भाऊ म्हणजेच मौजी बंधनादिके संस्कार झाले की त्यांना त्याका अहम ब्रह्मास्मी ब्रह्म मी आहे हे सद्गुरू सांगता मीच ब्रह्म आहे मीच ब्रह्म आणि ते कितें ही गोष्ट ह्या लोकांनी सांगले गुरु करपाचो जाणटेपणान म्हणून जाणटेपण कितें म्हातारपण आले की म्हातारपण आले म्हणजे रोगाचे हे न्हू आले म्हातारपण बोली नाच कोण भात काण म्हणजे खोकलो काण आनी तूं कशी बसता त्राण ना न्हू भाऊ शक्ती ना काय ना ही तरुणपणान जावंक जाय बरोबर आनी अशें श्रावण म्हयन्यान खंयची खंयची बुकां मोस्टली वाचची किंवा गितां खंयची खंयची वाचची श्रावण महिन्यात जास्तीत जास्त रे हे श्रावण म्हणजे श्रवण करावं तुका आवडटलो आता शिवलीला ग्रंथ तितून खूप श्रावणाचे सांगला तिथं सांगला भक्ती विजय वाच भक्ती विजय सत्य भक्त कसे 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 झाल्या तिचे कशी संकट यायला कसे ते निरसन झाला हे वाच हे सगळ्या हितून तुका सामको बोध केल्लो आहा काशीखंड जालवाल्यात वाचा आणि शिवलीलेचे जर खूपच सांगला शिव महिमा कसो आसचो त्याने एक पारदी तो एका वयता आनी त्या कडेन शिवप्रतिश्ठेचो आनी तेका पारद्याक म्हणजे कांय खबर ना आनी थंय श्रावण म्हयन्यान म्हणजे लोक जमता
आमच्या हरवळ्यासारखे हा. आणि ते लोक आपलं महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव पण ओम नमः शिवाय म्हणतात आणि त्या लिंगाचे अभिषेक करतात. हम्म. अभिषेक कसलं म्हणजे पंचामृताचं दूध, मध, साखर, तूप, दही, मीठ आणि जितक्यान तो पारदी तिकडसून होता आणि दुधाचा अभिषेक करता हे करता आणि तो आपल्या भीतीने सामकं म्हणता या मूर्ख लोक म्हणता पण देवाचे करपी आणि विनाकारण म्हणालो हे दूध मिळालं आणि पंचामृत कोणाकडे पिऊन दिलेलं या लागतं असले म्हणता पोट भरतले असले आणि त्यांची शरणा करीच का म्हणतो भितर येईना त्यांच्या यायचो ना किती कर चलता आणि तो वचून तो वयता गेला आपल्या सावध मिळवून जाय म्हणून आणि एका झाडार बसता सकयर मध्ये एक लिंग असता भाऊ आणि ते बेल काढून काढून ओम नम त्या कितें लोक ओम नम शिवाय ओम नम काय लागला छंद लागला त्यांना आमकां दुसऱ्यांक याची हेळणा केली हेणी आणि एका हेळणा करता करता छंद लागलो ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय कितें लोक पुढे गेलो आनीक चक म्हणून लागलो आणि जेन्ना तो ते वयर झाडार बसता आणि झाडारसून धनुष्य धरता पूण तेका फुडें ती बेलाची झाड आसल्या कारणान पान आसता न्हू प्रत्येक तोडून उडयता काडटा ओम नम शिवाय म्हणून चेश्टेन कशें उलयता रे म्हणजे सकयल पडटा तरी ते ब्रह्मदेवान एक लिंग स्थापन करता तेचेर पडटा आणि याची हजारो जन्माची पापां नश्ट जाता भाऊ गीता नाम विठ्ठलाचे गीता नाम शंभदेवाचे पर्वत फुटले पापाचे ऑटोमॅटिक आता लोहा आणि परीस तो परीस लोहाक लागलो तेका खबरच ना ते सोन्याक जाताले अशें आमी आतां तुजी निंदा करता कोणाचे हे म्हणते कित्याक लागला रे हरी हरी ओम तत्सत हरी ओम तुज्या हेका ऑटोमॅटीक वयता पाल्ल्या फळ्याची गोष्ट पळय तेका कांय खबर नासलें तेका मरा म्हटलें मरा 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 राम 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 जालें कित्याक तेणी हें केलं चरित्र देवाचें बरयलें अशी हें आहा अशी साधना केल्यार कमी आवडटा म्हणजे श्रावण महिन्यात साधना करपाकूच जाय आणि बाकीच्या महिन्यांनी करपाकूच जाय केल्यार जाता आमच्या मानाचेर मानपाचें आमी आतां कशें आमकां सगळे म्हयने सामके पूण तुका सांगपा खातीर एक श्रावण म्हयनो तुका पयलीं पासून तुज्या कानार कोणी घातला श्रावण म्हयन्यान आमी शाकाहारी रावंक जाय हय खूब आमचे लोक रावतात एक्चुअली अशें आमच्या अशें म्हणजे खुबश्या जागांचेर स्पेशली हिंदू धर्माचेर म्हटलें वयता न्हू श्रावण म्हयनो तरी पाळचो हय 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 आणि ते एक सबकॉन्शियस म्हणजे परिसरात बसलेले आहा तकलेन भुरगेपणाच्यान कोणी घातले कशें वयले ते ना बट बसलेले आहा हेच आमचे ह्या ऋषी मुनींनी हेच केला की श्रावण म्हयनो आतां पावस लागून 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 सगळें हवामान दूषित जाता भाऊ आहाराचे खातीर तेणें श्रावण म्हयनो तुमी पाळा व्रत वलकल्ले शेनवार पाळा तुमच्या बिरेस्तार पाळा तुमच्या हातून सोमार पाळा हे दिला आमी लोक कितें भावीक आसल्या कारणान आमकां भक्ती जायी भक्ती मार्ग जावन दुसऱ्या सायंटिस्ट हे सांगशी जाल्यार आयकचें ना कितें सांगशी हे बाबा तूं हवा दूषित जाता बरें जिरा ना बिरा ना देवाची ह्या म्हयन्यात तूं भक्ती करशी ती उच्च कोटीक पावता आनी ताका पुण्य जास्त मेळटा हे आमच्या भावीक लोकांनी तें आयकलां आनी त्या म्हयन्यान तूं सगळे कामांसून करता आनी रातचो टायम काडटा 1-2-3 वरां देवाच्या तितून घालता आणि आता एक्चुअली ह्या फावटी श्रावण महिना एक्स्ट्रा एक म्हयनो येयला सो कित्या खातीर आनी कसो येता हो कित्याक खातीर 30 वर्सांनी हो अदीक मास येता प्रत्येक 30 वर्सांनी येता हय हय अदीक मास ते येयलो काय ना हो अदीक मास येयलो काय ना ग्रहा प्रमाणे येते भाऊ तो वाडून वाडून अदीक म्हयनो तो वाडटा आनी तो वाडल्या नंतर कितें जाता तो म्हयन्याक ताका तुच्छ मानता लोक दुश्काळान अदीक म्हयनो म्हणून म्हणजे तो ना तो म्हयनो म्हण एक पुरुश शिकतो देवा कडेन वयता महाविष्या कडेन जेणी निर्माण केला देवा म्हणटा म्हाका कित्याक म्हणून तूं निर्माण केलें 13वो म्हयनो लोक म्हाजी हेळना करता हे तूं सर्वात वरिश्ठ म्हयनो तुज्या म्हयन्यान आपण आतां आजूच तुका वर दिता तुज्या म्हयन्यान जो जो कोण कसले कसले काम करता ते 100 पटीन मला वाडटले पूण ह्या म्हयन्यान हो सर्वश्रेष्ठ म्हयनो इतके वर्सांनी येता पळय तो त्या हितून तूं जास्त हे करूंक जाय कितें करूंक जाय हे व्रत वलकल्ले देवाचें नामस्मरण करून सगळें डबल करपाक जाय ह्या म्हयन्यान ह्या म्हयन्यान तुजें खूब पटीन हे वाडटा पुण्य वाडटा
असो प्रभावी जाता मनुष्य ह्या म्हयन्याचो काळ. आणि अशें म्हटलें जाता की एक फाटल्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की हो अधिक म्हयनो ना धरल्यार सुद्दां ना पाळ्यार सुद्दां जाता. हे नास्तिक लोक ओके. हे न्हू आस्तिक न्हू हे खेळणा करता न्हू. आणि आमच्या ग्रंथान सांगला तो पुरुषोत्तम मास म्हणून दिला. मुद्दा टायम मेळ्ळो जाल्यार वाद जाता गोश्ट खर्चूच कळटले तेजेर. आपल्याला साधू संत ऋषी मुनी पळय बरयला ते कितें खोटे न्हू. तेंच्यांनी त्याग करून ईश्वरी आज्ञेन ते काम केला सगळे. ते काय ना आता वाल्ल्या कळी खंय शिकलेलो तिका ईश्वरीची संकेत जालो. ईश्वराचो एंटिना तेका जडलो आणि तो कितें करता पळय तितले खरें देवान मागीर अवतार घेवचो पडलो तेका. रामायण मागीर राम मागीर जाला न्हू. रामायण पयली येयला. ते अशें वचून तेका स्मरता आणि ते सुरवात करता. तुकाराम म्हण, संत ज्ञानेश्वर म्हण, एकनाथ म्हण, संत रामदास स्वामी म्हण. रामदास स्वामी आयकून जाणा. रामदास स्वामी गोहऱ्यासून पळोन गेलो. सावधान सावधान म्हण आयकना. तेणी काय संसार करूंक ना भाऊ. लग्न ना म्हणून कसलो संसार ना न्हू. म्हणून तपश्चर्या केली. 13 कोटी नावांचो जप श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणून. तेका ती उपरती जाली. ईश्वरान तिका तो संकेत घातलो आणि रामायण दासबोध लिहिलो. तेंच्यांनी संसार कसो करचो, संसार प्रपंच करून हे परमार्थ कसो करचो हे सगळे बरयले भाऊ. ती ईश्वरी संकेत तो सगळो. तेका कोणी शिकवणी त्याची व्हडले शिकोवूय ना न्हू. तेन्ना मारल्या कुळीचो कितें जाणालो कांयच नको. ह्याचे व्हडले चरित्र शतकोटी चरित्र रघुनाथाचे बरयले. कितें देव देव हो जगात आहा. मानशी तर देव आहा ना जाल्यार जेवण. आणि तू मानशी तर तू सर्व सुखी जातलो. आनंदी तुझे जीवन दितले. कोणूच तुका वैरी नासना. दुस्मान कसो तू देवाक म्हणटा तेचे कडेन देव आहा. तो देव म्हणटा त्याचे वाटे वचनाका. हे सगळे देवाचे संकेत. आता कोण गुंड गिंड असता ते लोकांचे वाईट करतात गुण मारता काय ना. त्याचे संकेत ते सगळे. तू बरें करशील तू केन्नाच निर्फळ वचना भाऊ. तुझी प्रगती तुका त्रास जाताले. अहे लोक करता. आता आम्ही होते पांया पडटा खंय रे हो म्हणून पावलो मरे वैकुंठा म्हणून अहे भुरगे गावड्यांक खबर ना रे. आमकां तो भाऊ आमचो सगळ्या लोकांक कितें करता ही लोक जय सच्चिदानंद म्हणटा. तांकां थोड्यांक हे वयता ते घरी तांकां खबर ना रे. आमचो सच्चिदानंद प्रभू आमचे नाहा सत चित आणि आनंद. तेका तूं नमस्कार केलो तुका त्रास तो म्हणटा. तू काय खबर ना न्ही कळटकूच सगळ्या कळटा. आमच्या लोकांचो हेवूय करप ना कित्याक कोण मार्गदर्शनूच करूंक ना. बरोबर. मार्गदर्शन ना म्हटलो ते नाले ते बामण वगैरे कोणाची हे करिना. वायट करपाचो आमकां ते व्हडले दुसरे जाल्ले तांकां नाका. आमकां व्हडले जाले म्हणून आमचो सद्गुरू आमकां व्हडलो करता. तुका ते कांयच सांगिना. एक तूं सगळे लोक आपापलो दीस मानता तो तूं एक दीस मान. ते लोक गायतार मानता कोण शुक्रार मानता कोणी तो तूं एक गिरेस्तार मान. तुज्या प्रमाणे ती तूं राष्ट्र सामको डबल तुझे सगळे इन्क्रीज जाता भाऊ. सगळे केल्ले केल्ले देव तूं मानता. देशा देव देशा भाव देशा देव. तुजो भाव आहा त्या प्रमाणे देव तुजे कडेन आहा. पण तुमचे तुम्ही खूपशी आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केली. म्हटल्यार एक श्रावण म्हयनो कित्याक पाळचो किंवा हेजो इम्पॉर्टन्स कितें तुम्ही सांगल्या बद्दल खूप खूप तुमचे आभारी आसा. आणि अशेंच आमकां मार्गदर्शन सदैव करचें. जय सच्चिदानंद.